सकाळ माध्यम समूहाच्या ब्रँड्स ऑफ महाराष्ट्र ह्या कार्यावळींत महाराष्ट्रांतल्या फाकीवंत राजकीय फुडाऱ्यांनी हाजेरी लायली। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय उद्देग मंत्री नारायण राणे हे सगळे एकाच वेळार माचयेर एकठांय दिसले। शेती ते व्यवसाया मेरेनचे बांदकाम ते उद्देगा मेरेनचे अशा विंगड क्षेत्रांतलो बदल सकाळ आपल्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान समाजा मेरेन पावोवपाचे काम बेस बरें करता अशें सांगीत देवेंद्र फडणवीस हाणें सकाळाक परबी भेटयली। सकाळ समूहान ह्या वेळार महाराष्ट्रांतल्यान 61 उद्योजकांचो ह्या वेळी गौरव केलो।